आयचो हो पाठ विक्षण करच्या 7व्या वर्गाच्या म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक, शिक्षकांक आनी वडिलांक म्हज्या मोगाचें वंदन. आयचे दिसाचे उल्हास सांगातच आयच्या क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीक मोगाचो स्वागत. भुरग्यांनो, क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीक कितें सर्व गरज आसा ते सर्व घेवन तुमी क्लासीक तयार जाल्यात मू? तर आतां आमी देवा बापाचो आदार मागून आमचो पाठ आरंभ करया. भुरग्यांनो, उबे रावा, हात जोडया, दोळे धांपून भक्तीपणान मागणें करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा बापा, आमच्या रचणारा, आराधन तुका, होगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. जेजू, देवाच्या पुता, म्हज्या सोडवोनदारा, आराधन तुका, होगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. देवाच्या पवित्र आत्म्या, पाराक्लिता, देण्याच्या दातारा, आराधन तुका, होगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. त्रिएक देवा, तुका जावं मान आनी महिमा. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाड. ताच्या आदारान आयच्या पाठाचो संदेश आमी सारको समजाशें कर. पवित्र स्नानांत आमकां लाभलेलो भावार्थ आमचे थंय वाडोवंक, तो तीर जावं, त्या भावार्थांत आमी जियोंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यांनो, बसा. भुरग्यांनो, फाटल्या 2-3 म्हयन्यां भितर आमच्या DSCची दोगां तरणाटीं भुरगीं अख्ख्या भारतांत मात न्ही, सगळ्या संवसारांत ती फामाद जालीं. कोण ती? मूडबिद्रीच्या आलंगार फिरगजीचो निहाल तावरो आनी कोडयाच्या बेंदूर फिरगजीचे रूथ डिसिल्वा. कित्या खातीर ती फामाद जाली? तांणी कितें साधन केलें? इंडियन आयडल रियालिटी शोंत निहाल तावरोन 5वें स्थान आपणावन फामाद जालो. रूथ डिसिल्वान राष्ट्रीय मट्टार चार्टर्ड अकावंटंट CA परिक्षेंत प्रथम रँक जोडलें, भांगराळें पदक आपणायलें आनी फामाद जालें. ह्या दोगांय तरणाट्या भुरग्यांच्या जैता फाटल्यान तांचो निरंतर वावर आनी सॅक्रिफीस आशिल्लो. टीव्हीर तांचें संदर्शन तुमी आयकलां मू? भुरग्यापणांतावन निहालान संगीतांत आनी रूथ डिसिल्वान शिकपांत सोंपण देखलें. त्या खातीर जायतो सॅक्रिफीस करून, कश्ट वावंड काडून, निरंतर वावर करून तांणी तांची आशा सफळ केली, सोंपण तांचें खरें केलें. ह्या वेळार कितें जालें? ती भोवसड खुशी पावली आनी तांचे बराबर तांची आवय बापाय, कुटुंबादारां, फिरगस कुटुंब, सगळो क्रिस्तांव समुदाय, मात्र न्ही, सगळो भारत देश संतोश पावलो. सगळ्यांक तांणी बरें नांव वाडलें. पळया भुरग्यांनो, इस्कालांत एक शिक्षक निरंतर वावर करता आनी आपल्या विद्यार्थीचें जैत आशेता. पळया तो रैत कृषीक फांत्या फरार तावन सूर्य बुडता वरेक निरंतर वावर करता आनी बरें बेळें आशेता. केन्ना सक्कड विद्यार्थी बरे अंक जोडून उत्तीर्ण जावन मौल्या बरीत बरी जिणी जियेतात, जिणयेंत बरें साधन करतात, तर त्या शिक्षक वा शिक्षकीक भोव संतोश भोगता. त्या भुरग्यांतय, त्या विद्यार्थींतय ती संतोश पावतात. वेळार जाय पुरतो पावस येवन
बरें बेळ्ळें जालें तर रयत आपल्या वावंटीक फोळ मेळ्ळो म्हूण संतोश पावता. तशेंच घडलें भुरग्यानो सुरविल्ल्या पवित्र सभेन सा पावलाच्या जिणयेंत सा पावलान निरंतर आनी उर्बेस्त काळजा मनान केल्लो सुवार्ते खातीर केल्ल्या वावरा वरवीं ताच्या पयल्या आनी दुसऱ्या मिसांव पयणा वेळार सर कश्ट दगदोणे मदें जेजूची सुवार्ता सगळ्यान बळान परगट जाली. ह्या विशयांत तुमी येदोळूच समजून घेतलां. आतां सा पावल ताचें तिसरें मिसांव पयण आरंभ करता. सा पावलाच्या तिसऱ्या मिसांव पयणा विशयांत देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतावन चीत दिवन भक्तीपणान आयकुया. भुरग्यानो तुमचो नवो सल्लो उक्तो करा. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 25 वाक्या 1 तावन 12. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 25 वाक्या 1 तावन 12. सकाळां वाचप मेळ्ळें गी. आतां आमी भक्तीपणान चीत दिवन हें वाचप आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. आपलें नेमकपण घेवन 3 दिसां उपरांत फेस्तूस सेजारिया थावन जेरुसलेमाक गेलो. थंय प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मुखेली पावला विरोध ताचे लागीं फिर्याद व्हरून गेले. तितलेंच न्हय, पावला विरोध ताणें तांची पक्षा घेजय आनी ताका जेरुसलेमाक हाडिशें करी जाय म्हणून फेस्तुसा कडेन उपकार मागी लागले. कित्याक वाटेर लिपती रावून पावलाक लगाड काडचो मतलब तांणी केल्लो. पूण फेस्तुसान तांकां सांगलें, पावल सेजारियांत पार्याकाल आसा. हांव थोड्याच दिसांनी थंयसर पाठीवेसो आसां. देखून तुमचे कोण कारभारी आसल्यार मुझे सांगाता सेजारियाक येवं दीत आनी त्या मनशाचो कसलोय गुन्यांव आसा जाल्यार ताचेर ते थंय फिर्याद मांडून दीत. फेस्तूस जेरुसलेमांत कांय 8 वा 10 दीस रावल्या उपरांत सेजारियाक फाटीं गेलो. दुसऱ्या दिसा तो निती सभेच्या सिंहासनार बसलो आनी पावलाक भितर हाडूंक ताणें फर्मायलें. पावल येतच जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या जुदेवांनी ताका वेडो घालन ताचे विरोध साबार तरांचे व्हड आरोप मुखार हाडले. पूण ते रुजू करून दिवंक तांचे वरवीं जालें ना. तावळ पावलान आपलो प्रतिवाद करून म्हळें, जुदेवांच्या नियमशास्त्रा विरोध जावं, देवाळा विरोध जावं वा चक्रवर्ती विरोध जावं, कसलोच अपराध हांवें आदारलोलो ना. पूण फेस्तुसान पावलाक जाप दिवन म्हळें, तर जेरुसलेमाक वचून थंय तुजे वयर हाडलेल्या फिर्यादीचो न्याय मुजे हुजीर तिर्मान करूंक तूं कुशी व्हरताय वे. ताका पावलान म्हळें, आतां हांव चक्रवर्तीच्या निती सदरे हुजीर उबो आसां आनी म्हजी नीत जावची जाल्यार हांगाच ती जाय. जुदेवांक हांवें कसलेंच वायट केल्लें ना म्हूण तूं बरें जाणाय. हांवें कांय अन्याय केला जाल्यार वा मरणाची शिक्षा फावो जाल्लें कसलेंय केलां जाल्यार मरोवंक हांव इन्कार करिना. पूण तांणी मुजेर मांडलेल्या आरोपांनी कुसकूट सत ना जाल्यार म्हाका तांच्या अधीन करूंक कोणायकी हक्क ना. हांव चक्रवर्तीक उलो करतां.
तितल्यार फेस्तुसान आपणाक माहेर दितेल्यांची आलोचन घेतली आनी पावलाक अशें सांगलें, तुवें चक्रवर्तीक उलो केलाय, चक्रवर्ती हुजीर तूं वेतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जशें निहाल तावरो आनी रूथ डिसिल्वान तांची आशा आनी स्वपण जारी करूंक निरंतर वावर केलो. तांच्या कश्टा वामटीचो, साक्रिफिसाचो, तांच्या कळमीतनांतल्या वावराचो फळ जावन तांणी दोगांनी राष्ट्रीय मट्टार नांव जोडलें. तांकां वर्तो संतोश भोगलो आनी तांच्या बराबर तांच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक सगळ्यांक संतोश मेळ्ळो. जशें एका रैताच्या निरंतर वावराचो फळ जावन बरें बेळें मेळटा, एका शिक्षकाच्या निरंतर कश्टा वावटीचो फळ जावन सक्कळ भुरगीं उत्तीर्ण जावन जिणेंत जायते वन जातात, बरें साधन करतात, तेन्ना तांकां वर्तो संतोश मेळटा. तशेंच सा पावलांनी जेजूची सुवार्ता परगट करूंक निरंतर वावर केलो. ताच्या पयल्या मिसांव पयणार सा पावलून जेजून दिल्लें मिसांव सोंपोवंक हर प्रयत्न केले. पयल्या मिसांव पयणार स्थापन केल्ल्या पवित्र सभेक भेट दिवंक आनी तांकां तांच्या भावार्थान घट थीर करूंक ताणें दुसरें मिसांव पयण केलें. दुसऱ्या मिसांव पयणार ताणें कश्टा दगदोणी मदें पवित्रत्मेच्या बळान आनी प्रेरणान जेजूची सुवार्ता परगट केली. आनी आतां दुसऱ्या मिसांव पयणार भेट दिल्ल्या पवित्र सभेक उत्तेजन दिवंक, तांकां प्रोत्साह दिवंक आनी तांकां भावार्थांत घट करूंक सा पावल आपलें तिसरें मिसांव पयण क्रिस्त शका 53 वर्सा आरंभ करता. पळया भुरग्यांनो, आपल्या क्रिस्तांवांतय सा पावलूचो हुस्को पळया, कितलो अपरिमीत मोग ताचो. ताच्या तिसऱ्या मिसांव पयणा विशान येदोळूच तुमी धर्मदुताच्या कृत्यांत आयकले. आतां तांतल्यो थोड्यो संगती आमी परत्यान आमच्या उडासाक हाडया. पयलें एफेजान सा पावलून सुम्याची सुवार्ता परगट कर सभारांक पवित्र स्नान दिलें. पवित्रत्मो तांचेर देवलो आनी तांणी सोम्याचे उतर प्रसार करूंक सुरू केलें. अशें सोम्याचें उतर व्हड सामर्थ्येन बळादीक तरान प्रसारून आयलें. एफेजान दोमित्रियो नांवाच्या सिल्वर स्मिथान विरोधपण दाखयिल्ल्याक सा पावलान थंय रावन मासेदोनियांतल्या ग्रीसाक वचून लोकांक जायती शिकोवण आनी उत्तेजन दिलें. उपरांत तारुंदर फिलिप्पी मुखान त्रोआसाक येवन सुवार्ता परगट केली. थंय तावन माल्टा द्वीपा मुखान तो जेरुजलेमाक गेलो. जुदेव ताचेर उपराटले. रोमन अधिपती फेलिक्सा मुखार हाड ताचेर फट फिर्याद मांडली. फेलिक्सान ताका बंदेंत घालो. उपरांत आयिल्ल्या नवो अधिपती फेस्तुसा कडेन पावलान रोमाच्या चक्रवर्ती लागीं मात्र आपणाक नीत मेळटली म्हूण सांगिल्ल्याक थंय जावन पावलाक रोमाच्या चक्रवर्ती लागीं व्हेलो. रोमांत 2 वर्सां बंदींत रावल्या उपरांत
सां पावलाक सुटका मेळ्ळी. उपरांत ताच्या मिसांवा विशीं चडीत विवर ना. स्पेनाक वचून देवाचें उतर परगटूंक लागलो म्हणटात. क्रिस्त शका 66व्या वर्सा रोमाच्या चक्रवर्ती निरोन क्रिस्तांवांक धगधोणी सुरू केली. ह्या वेळा सां पावलाक कैद करून रोमाक हाडलो आनी 67व्या वर्सा जुनाच्या 29 तारखेर तालवारीन ताका जेशी मारलो म्हणटात. हर एका वर्सा जुनाच्या 29 तारखेर पवित्र सभा ताचे फेस्त संभ्रमता. भुरग्यांनो, ह्या पाठांतून आमी कितें लिसांव शिकयत? पयल्यान पयलें निरंतर कश्ट काण वावर केल्यार फळ मेळटा, जैत मेळटा. त्याग सॅक्रिफिसाक कश्टा वावटीक केन्नाय फळ आसाच. देवाचो पवित्रत्मो आमचे थंय वावर करता. ताका आमी वावर करूंक सोडी जाय. आमच्या मागण्याक फळ आसा, फळ मेळटा. हर एक काम करच्या फुडें पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक जाय. ताचो आदार आमी सोदूंक जाय. आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणी थंय आमकां सदांच मोग आनी हुस्को आसूंक जाय. तांचें बरेंपण आमी चिंतूंक जाय. तांचें बरेंपण आमी आशूंक जाय. तांचे आत्मीक बरेपणा खातीर आमी वावरूंक जाय. सां पावला बरी आमी म्हणूंक जाय, हांवें जियोवचें क्रिस्ता खातीर, हांवें मरचें क्रिस्ता खातीर. हांवें जियोवचें, मरचें क्रिस्ता खातीर. सां पावला बरी हर एक आमचें काम, जावं तें ल्हान जावं तें व्हड, सोम्या खातीर, सोम्याच्या मोगा खातीर आमी करूंक जाय. आनी ह्या खातीर सदांच देवाचो निरंतर आदार आमी मागोवंक जाय. भुरग्यांनो, उडास दवरा. सोम्याच्या मोगान, सोम्या खातीर दिल्लो वेळ, सोम्या खातीर दिल्ली आमची देणी, सोम्या खातीर करसिल्ले हर एक घडी, सोम्या खातीर केल्लें हर एक काम केदींच व्यर्थ जायना. ताचो फळ 1000 वांट्यांनी खंडीत जावन आमकां देवा तावन पाटी मेळटा. देखून सदांच आमी सोम्याच्या मोगान जियोवया, सोम्याच्या मोगा खातीर जियोवया, सोम्याच्या मोगा खातीर हर एक आमचो वावर करया. भुरग्यांनो, इतल्यार आमचो पाठ संपलो. आतां तुमचो पाठ बूक उक्तो करा. भुरग्यांनो, तुमचो पाठ बरो करून वाचा. तुमकां समजता वरेक वाचा. प्रत्येक जावन हर एका पाठान दिवचें तें देवाचें उतर. आज तुमी हो पाठ जाल्ल्या उपरांत धर्मदुताची कृत्या अध्याय 25 वाक्य 1 ते 12 भक्तीपणान चीत दिवन वाचा. आज एकय दीस वाचचें न्ही, सदांय हें वाचा. पळया, आतां ते चटवटिक्यो पळया. थंय 4 सवालां आसात. पाठ वाचून जापी सोदून काडा आनी सोबीत करून बरया. सवाल बी पळया. सां पावलूच्या 3ऱ्या मिसांव पैणा विशीं थंय तुज्या स्वंत उतरांनी तुवें बरोवंक जाय. सवाल डी सी देवाचें उतर धर्मदुताची कृत्या बरें करून वाचा. उपरांत सोबीत करून फेलिक्सा हुजीर पावलान केल्लें भाशण बरयात. भुरग्यांनो, सां पावल देवान विंचून काडिल्लो सुवार्ता परगटणार. ताची देख आमी घेवया. सदांय जेजूची सुवार्ता वाचूंक आनी ती जियोंक उर्बेवंत सुटसुटीत जावया. भुरग्यांनो,
तुमचो बूक दांपा. उबे रावा. हात आमचे जोडया, दोळे दांपया. आमच्या जिणयेंत देवान केल्लीं बरेपणां, देवाचो मोग आमी एक घडीभर नियाळया. ताचो उपकार आमी बावडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसाराक धाडून आमकां पातकांतलें सोडयिल्ल्या पासत. तुवें विंचून काडलेल्या महाधर्मदूत पावलून परगटलेले सुवार्ते वरवीं सगळ्या संवसारार तुज्या सोडवणीची शिकोवण फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सांत पावलाच्या मेठांनी आमी चलोवन संवसारार तुज्या सुवार्तेच्यो साक्षी जावंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर म्हूण मागता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या जैतेवन नांवान आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हो पाठ विक्षण केल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलो एक बरो दीस हांव मागतां.